मायमोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. थिवी येवपी मेगा प्रकल्पाक थळाव्यांचो विरोध. गावांत रस्ते ना सारके, ते भायर हाडटात व्हड प्रकल्प. ह्या प्रकल्पाक परवानगी दिल्ल्यान थळाव्यांनी उक्तायली खर तिडक. शिर्ली धर्मापूर शेतकी जमनीचेर येता पेट्रोल पंप. लोकांमदीं पातळा गंभीर हुस्को. शेतकारांचेर जातलो वायट परिणाम. शेतकारांचेर आयला हावळ. दिवचल मुळगांव रस्त्या कुशीक तणाक उजो. उजो पालोवपाची दळाची शिटूकसाण. उजो आटपांत. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. थिवी पंचायतीत येवपी मेगा प्रकल्प बंद करपा खातीर थळाव्यांनी परतून कागाळ दाखल केल्या. थिवी गांवय गांवांत रस्ते सारके ना, ते भायर व्हड प्रकल्प हाडटात. पुराय गांवची नासाडी जायत आसतना लेगीत ह्या प्रकल्पाक परवानगी दिल्ल्यान थळाव्यांनी आरजी पक्षा सयत तिडक उक्तायत हाका विरोध केला. ह्या वाड्यार एक कॉपेल आसा, एक सेंट फ्रांसीस झेवियराचे आमचे जे कॉपेल आसा, मोर दॅन 100 years ओल्ड कॉपेल थंय आसा. लोक थंय वर्शीप करता, डिवोशनान फेतान देवा कडेन वयता, आपले मागण्यो करता, प्रेयर करता. पूण आयज त्याच कॉपेलाचेर आनी त्या गांवचेर एक संकट येयल्लें आसा. आनी हें संकट कोणें हाडलें जाल्यार ही पंचायतीन आनी ह्या बीजेपीच्या सरकारान आनी ह्या दिल्ली बिल्डरान. हो जो नेक्सस आसा, दिल्ली बिल्डर, बीजेपीचो सरकार, टीसीपी डिपार्टमेंट विश्वजीत राण्याचे आनी पंचायती, हो जो नेक्सस आसा इतलो डेंजर जाल्लो की आयज गांवांत वाड्या वाड्यार आमच्या प्रोजेक्टां येत आसा. आयज थिवी गांव जशें शिवोले जाला, आसगांव जाला, मोयड्या जाला, तशीच परिस्थिती आयज आमच्या थिवे गांवांत ते करपाक सोदता. आतां हो जो प्रोजेक्ट आसा हो सर्वे नंबर 302/39A ह्या सर्वे नंबरान येता. हो जो प्रोजेक्ट आसा, ह्या प्रोजेक्टाक एक्चुअली जर हो प्रोजेक्ट करतले 4 माळ्याची थंय बिल्डींग येता, 4 फ्लोर बिल्डींग येता, 4 स्टोरी बिल्डींग आनी एक लक्झरी विला येता. आनी हे जे बांदतात थंय तेका FAR जो आसा तो 60 वयल्यान तेंच्यांनी 120 केल्लो, डबल FAR तेका दिल्लो. आनी ते जर 4 स्टोरी जर बिल्डींग येता आनी इतली फ्लॅटां जर येता जाल्यार तेका मिनिमम रोड जो जाय एज पर लॉ, एज पर रूल, एज पर एक्ट, जो रोड जाय तेजी वीथ जाय ती मिनिमम 6 मीटरची जाय. 6 मीटरचो रोड हो जाय. आयज जर आमी थंय रोड पयलो जाल्यार 3 मीटर, खंय 3.2 मीटर, खंय 2.5 मीटर असो वेरी जाता, बट नॉट मोर दॅन 3.5 मीटर्स. खंयच्याच जाग्याचेर मोर दॅन 3.5 मीटरचो रस्तो थंय ना. हो रस्तो नासतना त्या प्रोजेक्टाक परमिशन हांगा दिल्लें आसा. आनी हे कपेलाशीन प्रोजेक्ट येता म्हणून जेन्ना आमकां कळलें तेन्ना आमी खूब सॅड जाल्या. आनी हांव सदांच सांगतालें सगल्यांक, जेन्ना ते झाडां कातोतात ते सॅटर्डे जावनासलो. फोन मारलो हांवें कोणूच फुडें सरोना आलो हें स्टॉप करपाक. ते आपणाचें काम चालूच दवरूंक लागले. तेन्ना कोण फुडें सरोना म्हणून हांवें मागीर आमच्या जॉनाक म्हणलें, जॉन पयर आमी फुडें सरया, कितें तरी करुया. तितल्यान फादरीन हें केलें, आमकां फुडें काडलें. आनी फादरीच्या सपोर्टान आनी जॉनाच्या सपोर्टान आमी फुडें सरोन RTI काडून आमकां कळलें कितें येता पळय तें. तर हो प्रोजेक्ट येता तो आमच्या कपेलाशीन आमच्या गांवच्या लोकांक कोणाकूच नाका, कित्याक आमचें कपेल ल्हानशें. आयज प्रत्येक दिसा नवो नवो प्रोजेक्ट येत आसता आनी पंचायत खंय तरी हे नजरअंदाज करून तांकां परमिशन दीत आसता. गांवांक जें नाका तें आमकां नाका हेच आमचो विचार आहा म्हणून आमी फुडें सरलेले. आनी आमी ग्रामसभेनूय आमी रेजोल्युशनां घेतली. 2010च्यान आमचें रेजोल्युशन आहा. रेजोल्युशन आयल्लें कितें, ज्या जाग्यार 6 मीटर रस्तो ना, ज्या जाग्यार प्रोपोज रोड टाकयला थंयसर एक्झिस्टींग रोड ना, थंयसर तुमी पंचायतीन परमिशनां दिवची न्हू. ज्या जाग्यार एक्झिस्टींग रोड ना थंयसर वचून तुमी इन्स्पेक्शन वचून करूंक जाय. तेच्या फुडें तुमी परमिशन दिवची. आमी सेक्रेटरी कडेन मागलेलें, सरपंचा कडेन मागलेलें, पूण आयज जालां कितें, सरपंच सेक्रेटरी वर्साक 2 चेंज जातात. चेंज जाल्ल्या कारणान आमची सद्या गांवकारांची अशी हालत जाल्ल्या रेजोल्युशनाक आयज एक वालोर उरलेलो ना. आयज येदे व्हडले मेगा प्रोजेक्ट जे येतात, आयज पंचायती कडेन गार्बेज खंय तरी हँडल करपाक तेंचे कांयच ना, प्रोविजनूच केल्लो ना.
डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन करता म्हणल्यार आयज पळयत जाल्यार तुमी रस्त्याचेर तुमकां गार्बेज दिश्टी पडटली. गांवय जो प्रोजेक्ट येता ह्या प्रोजेक्टाक थंयसर 3 मीटर 3.5 मिटराचे वयर रस्तो ना आनी हो रस्तो ना कारणान आमकां हो प्रोजेक्टूय नाका. आमी गांवकारां वांगडा उबे रावल्या आनी हो प्रोजेक्ट बेगीचे बेगीन स्क्रॅप करचो हो मागणी म्हाका. आयतारा दीस ग्राम सभा जाली तेन्ना हो प्रश्न हांवें ताका सरपंचाक घालो की गांवय व्हडलो प्रोजेक्ट येता कित्याक कितल्यान 25 म्हणल्यार हांवें 48 फ्लॅटां आनी विला प्लस स्विमींग पूल आनी ताज्या कुशीक आमचें कॉपेल ताणें सांगलो 3 मिटर्स 3.3 म्हणल्यार म्हाका दिसता 3 मिटर आहा आनी कॉपेल आमचे 100 years ओल्ड. आनी हो पयलो इशू हांवें जेन्ना पळयलो TCP क्लियरन्स पंचायत लायसन्स आनी हाजें दिसर बोर्ड मारले तेन्ना फादराक हांवें हाडलें पयलेंच मिटिंगेन दिसर व्हडलो प्रोजेक्ट येता तेन्ना मागीर ताणें सांगलें RTR घालून तुमी हें करात जें जॉन बारेटोन सांगलां तें. जेन्ना हांवें क्वेश्चन केलें सरपंचाक ताज्या कडेन कांय जबाब ना जालो. हांवें विचारलें ताका 6 मिटर्स रोड आहा म्हूण तुमी दिसर हें केलां तुमी पळयलां येवन ताजें म्हाका हें दाखय म्हणून सायड इन्स्पेक्शन ताजे कडेन जबाब ना. प्रोजेक्ट्स येवपाचे आहात जे पंचायतीन लायसन्स दिलेले आहा ऑलरेडी. इमॅजिन करा हे 70 प्रोजेक्ट्स आमचे थिवीन येत जाल्यार आमचो थिवीम विलेज उरपाचो ना. ती आमकां फुडें थिवीम सिटी म्हणची पडटली. हे आमच्या लोकांक जालेले जाय. हे प्रोजेक्ट्स 70 प्रोजेक्ट्स जरी तर आमकां स्टॉप करपाक जाय जाल्यार सगळ्या थिवीच्या लोकांक आयज गांवचो लोक भायर सरला पळय तो हो सगळ्या लोकांक भायर सरचें पडटलें नाल्यार हो आमचो गांव उरचो ना सिटी जातली. आणि त्याचे सगळे अप्रुवल्स नासतना ते प्रोजेक्ट चालू जाला आणि ते स्विमींग पूल येता इट इज व्हेरी बॅड. आता प्रेझेंट लॉट ऑफ वॉटर प्रॉब्लम आसा आणि आमकां फुडाराक एकदम वायट आसा. पार्किंग इश्यू आसा कपेला कडेन 40-50 कार्स पार्क करपाक जागो ना. सो आमी रिक्वेस्ट करता पंचायतीक प्रोजेक्ट स्क्रॅप करचो. तो कॉपेला कडेन प्रोजेक्ट येता तूं जाणा 302. सो थंय 6 मीटर रोड ना. 6 मीटर एक्झिस्टींग रोड तेणी प्लॅनार दाखयला आनी आमी RTI मेळा भितर तुमचे पंचायतीचो सायड इन्स्पेक्शन रिपोर्टूय ना थंय तेजेर. सो आमी तुमकां लेटर केल्लें आसा की तो प्रोजेक्ट परमिशन आहा तें रिवोक जावपाक जाय कित्याक ऑलरेडी हायकोर्टाची जजमेंट्स आहा लायिल्लें आहा ऑलरेडी कंप्लेनींग प्लस हायकोर्टाचें जजमेंट आहा की विदावट पंचायत सायड इन्स्पेक्शन खंयचोच प्रोजेक्ट पास जावपाक जायना. सो ते दोनूय जे जजमेंट आहा ते तुमकां लायिल्लें आहा आनी तेणी फॉल्स एफिडेवीट दिला फॉल्स प्लॅन लायला की 6 मीटर एक्झिस्टींग रोड आहा म्हणून. तुमी जाणा त्या गांवांत वाड्यार कितलो रोड आहा तो 3 to 5 मॅक्झिमम. तो 2.5 मीटर आनी 2 मिटरूय जाता खंयच्या मदल्या हितून पॉकेट्सांनी. सो ताका लागून जाता इतले बेगीन तुमचें इन्स्पेक्शन काडचें. कितें पडटा तुमकांय लेटर पडटा हय टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगाक पडटा हय. जॉयंट इन्स्पेक्शनूय घेवया ओनराकूय आपयता. हय कितें पंचायत तुमी गांवचे लोक बिल्डर आनी हे हांव लेटर काडटा येस आनी म्हाजें फूल कॉपरेशन. हय आनी इम्पॉर्टंट इज की कपेला कडेन तो प्रोजेक्ट एट एनी कॉस्ट येवपाकूच जायना. तेचें परमिशन रिवोक जावपाकूच जाय. आमी गांव बारी हांव गांव बारी आहा पळय फाल्यां कितें जाता मेन कितें जाता 10 मीटर प्रपोज रोड जे रिजनल प्लॅन आहा तेचेर सगळें पाड पडलेलें आहा तेचेर सगळें मेळत आहा. सो तें हांगा जावपाक जायना आनी इट इज नॉट ओन्ली दीस प्रोजेक्ट वयर कोणीन आनी प्रोजेक्ट येता. सो हे जे प्रोजेक्ट आहा हे गांवांतले प्रोजेक्ट सगळे स्टॉप जावपाक जाय कित्याक हें जर जायना जाल्यार गांव काबार. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आणि सानिका नागवेकर. दिवचल मुळगांव रस्त्या कुशीक तणाक उजो लागलो. थळाव्यांची नदर पडटकच उजो पालोवपी दळाक कळयलें. उपरांत उजो पालोवपी दळान उजो आटपांत हाडलो. हे घडणुकेचें कारण अजून स्पश्ट जावंक ना. पळयात दिवचलच्या उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यान दिल्ली माहिती. अकरा 50 हांव कॉल येयले ग्रास फायर जाला म्हणून हांगा मुळगांव थंय. आमी इमिजिएटली टर्नआउट केलो आनी हांगा येयलो. ह्या दिसांनी कितें जालां चडशे ग्रास फायराच्यो घटना ह्यो भरपूर वाडलेल्यो आसा. लोकांनी काळजी घेवपाक जाय की आपूण कितें शिगरां आनी कितें करून उडोवन लोक चलोंक लागता. सो लोकांनी प्रिकॉशन घेवपाक जाय की अश्यो घटना जावपाक जायना.
गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. शिर्ली धर्मापूर दिगाबांद शेतकी जमनीचेर पेट्रोल पंप येवपाचे आशिल्ल्यान गंभीर हुस्को निर्माण जाला. आता पेट्रोल पंप विक्रेत्यांचो पेट्रोल पंप घालपा खातीर शेत जमनीचेर वावर चालू आशिल्ल्यान शेतकारांक ताचो परिणाम जावपाची भिरांत पातळ्या. मजगती हे विशीं आमकां कांयच खबर नाशिल्ल्याची टिका पंच वांगड्यांनी केली. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज आमी आसात ते शिल्ले आसात आनीक शिल्ले हो जो दिगाबान आसा हो चिंचिनीमची बाउंड्री आनीक शिल्ले धर्मापूर पंचायतीचे बाउंड्रीचेर आसात आनीक हांगा एक पेट्रोल पंप येवपाचो आसा आनी ह्या सुद्दां ह्या शेतांक आमी जे उबे रावले कडेन आसा आमच्या फाटल्यान हें शेत आसा आनी ह्या दिगाबानार हें शेत जें आसा हें लो लायिंग आसा आनी हांगा एवरी इयर पावसाक उदक भरून उरता आनी हांगा सगळें उदक भरता आनी ह्या जाग्याचेर सद्याक पेट्रोल पंप येवपाचो आसा. आमी पयर दाखयल्ले गोवा 365 की केप्यां आंबावले हांगा जे बिल्डरान येवन शेत कशें पुरयल्यान दोंगर कशें कापले ते दाखयल्ले आनी आज हे पेट्रोलियम कंपनी जे आसा जो येवन हांगा कशें शेत पुरोवन पेट्रोल पंप घाल तेय दाखयतात. आज तेंचें इन्स्पेक्शन आसलें. हे ट्रॅफिक सेलाचे जो PI आसा एका मडगांवचा एक घेवन आज तेणी इन्स्पेक्शन केले कडेन आसा आनीक हे इन्स्पेक्शन जातरीक ज्यो मुखाल्ली कितें फॉर्मेलिटी जाय पडटा पळय न्हू त्यो ते करतले आनी तेज नंतर हो पंचायती येतलो. हांगा इतले लो लायिंग आनीक शेतां पुरोवपाक TCP कशें परमिशन दितले ते आमकां खबर ना. कांय एज अ पंचायत हांव कन्सर्न वॉर्ड पंच एरियाचो म्हाका कांयच खबर ना. आतां तुमकां सांगिल्लें पूण हें कोण म्हाका इन्स्पेक्शन चलतालें आनी मागीर मातशें खबर काड म्हणटरी कळ्ळें थिंग पेट्रोल पंप येतलो. सो हांव कितें म्हणटा हें आतां हिंगा इतलो लो लायिंग एरिया सदां उदक वता पावसाचें गोगले दिगाबांद आहा आनी आय डोंट नो तेंका कितको परमिशन मेळ्ळा बिकॉज दे गोन टू फील इन द कन्वर्ट केला आसतलें आनी दे गोन टू डू द फिलिंग कोल म्हणटरी तेंगे ते हें येतलें. सो आय रियली डोंट नो हाव दीस इज गोईंग ऑन वॉट इज गोईंग ऑन. तो पेट्रोल पंप येयल्यार तुमी परमिशन ग्रांट करता तेंचे करपा जाता कित्याक हें फील्ड न्हू आनी लो लायिंग एरिया उदक भर म्हणटरी मागीर उदक खंयच्यान हें करतली म्हणजे अजूनही तुम पंचायती काय येईल ना कांयच खबर ना. सो थँक्स टू यू तुवें आमगे ब्रॉट इट टू माय नोटीस. सो हिंग येयल जाल्यार मागीर आजी इन्स्पेक्शन जालें म्हूण खबर मेळ्ळ्या. सो आमकां कांय बिलकूल कांय खबर ना. आनी तुमकां पंचायती येयल्यार तुमी ओपोज करतले. करतली न्हू सगळीं आमी मिटिंगे घातली आमी ग्रामसभा घातली. सो वी वील ब्रिंग इट टू द नोटीस ऑफ द पीपल द विलेजर्स. मधल्यान आमकां कोण येता की हें सगळें जाता म्हणून आनी आमकां थ्रू अदर सोर्सीसूय खबर मेळ्ळी. नाव इट दिसता ते भाशेन ट्रान्सफॉर्मेशन जावपाक चालू जाला. डिपार्टमेंट आपल्याक इन्स्पेक्शन घेवपाक चालू जालें. आमचं इतलें मान्य आसा की दिगाबांद ही एरिया हायवेचे सो लो लायिंग आसा आनी हांगा एरियान वॉटर फ्लडिंग खूब जाता. जेन्ना डीप मॉन्सून जातात तेन्ना ती एरिया वॉटर फ्लडिंग जाता. शेतां जरी तर तुमी शेत एरिया स्पेशली इन द एरिया वेर इट इज टायडल रिवर आसा. आतां आमकां समजून येता CZMP प्लॅनाचेरूय बी ती एरिया टायडल म्हणून दाखयलो ना. स्लूस गेट दाखयलो खंय देवसा जंक्शनाचेर हो पॉयंट दाखयल्लो ना. आतां कळोन येता हें हाय लेवल सेटींग चालू आसा गव्हर्मेंटाचें शेतां कितकोन काबार करपाची. शेतां जरी तर सादो नागरीक गोंयकार घरां बांदूंक शकना आनी रावपाक शकना पेट्रोल पंप केस येवपाक शकता. मुगे इतलेंशें आसा की आमी आमची नजर ओपन दवरतले. ही पंचायत आमची लोकां वाटेन आहा, लोकांगे गांव सांबाळपा आहा. वॉर्ड पंच कितें करता हें सगळें आमी नदरेन दवरून रावतले. वी वील बी विजिलंट ऑन दीस आनी कितें मुखार आहा तें आमगे लेवलार कितें आहा तें आमी डिसायड करून करतले. पूण बाकी सगळें आसता तें एक पंचायतीचेर आसता. पंचायत आपल्या गांवा पासून दूर रावपाक शकता की ना ही आतां हे पेट्रोल पंपाचेर आमकां कळोन येता. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी अरुण नायक. म्हापसा काल लागिल्लो उजो आयज म्हापसा यार्डांत पातळ्ळा. कोयराच्या राशीक लागिल्ल्यान सलग दुसऱ्या दिसा भोंवतणच्या वाठारांत धुंवळ पातळिल्ल्यान लोकांक बरोच त्रास जावपाक लागला.
संबंधितांनी बेगोबेग दखल घेवची थळाव्यांनी मागणी केल्या. म्हापसा सब यार्ड ह्या हा पळय बाजार आमचो म्हापसा तितूर आहा आनी तेतूर फाटल्या सायडीक आहा. फाटल्या सायडीक ते हांगासर तुमकां फाटल्यान म्हाजें दिसतलें धुंवर धुंवर दिसता पळय तो धुंवर धुंवर को आहा. हे यार्डांतले सगळे लोक आहा न्हू पळय हे गार्बेज उरता पळय ती गार्बेज हांगासर डंप करता आनी डंप केला लागून तो म्हाका दिसता काल कोण सांजचो हांगासर कितें उजो घातला तो वाजून उजो पेट्टा आनी आख्खो धुंवर जाला तो धुंवर जाले हेचेर आमटा कितें म्हापसा यार्ड आहा पळय तेंची कोण कमिटी आहा कितें आहा पळय तेंच्यांनी हेचेर मातशें येवन पळोवंक जाय न्ही हांगासर कित्याक फाल्यां हेका उजो हांगा लोकांचे गाडयो बिडयो आसता तेंचेय आसता कोण शॉपकार आहा पळय तेंच्योय गाडयो आसता फाल्यां सकाळीं तो वाऱ्यार समज उजो गेलो फुडें आनी गाडयेक पेट घेतला जाल्यार आख्खे बाजाराक हो आख्खे प्रॉब्लेम जातलो. तेन्ना हेचेर म्हाका यार्डाची कोण कमिटी आहा जाल्यार म्हाका कांय खबर ना तेंचे आनी तेंचे कोण आसा पळय तो कचरो उखलपी कोणाक सांगता जाल्यार तांकां हांगासर तेंचे दाखोवपाचो आनी हो जेणे करून हो कचरो उखलून तेंच्यांनी व्हरचो जेणे हांगा लोकांचे बाजारान कोण येता पळय यार्डान तांकां गाडयो लावंक मेळटल्यो आनी केदी व्हडली एरिया पळय पार्किंग एरिया बेस्ट आहा खरी पण हे हांगासर लक्ष दिनात मरे म्हणजे कितें सांगचें पडटा हांकां लोकांक. हो कचरो दिसता पळय तुमकां फाटल्यान हो आयचो आनी कालचो न्ही म्हाका दिसता कमीत कमी वर्सभर जालें आसतलो वर्सा वयलो तो कचरो आसतलो कित्याक तो फुडें उडयलो की मागीर फाटल्यान लोक येता तो फुडें वचोंक पावना न्ही म्हणजे पळय हे दिसता पळय तो तसोच कचरो म्हणजे वर्सा वयर आसा दिसता पूण ताका लागून हांव यार्डाचे कोण आसा पळय कमिटी आसा समज कोण तांकां रिक्वेस्ट करता की हो तेंच्यांनी कचरो हांगासलो हालोवपाचो आनी जेणे करून एक सायड दिवपाची तांकां कचरो उडोवपाक एक सायड दिया आनी बाकीचे एरियाक तुमच्यो गाडयो लागतल्यो मरे बाजारान कोण येता तांकां हांगासर गाडयो लावंक मेळ्यो न्ही तेन्ना हो आतां धुंवर पळय आतां आमीच हांगा रावले म्हटल्यार आमकां हें जाता त्रास जाता धुंवर तसोच हो तो वाऱ्यार वयता पळय पणजे परवरी बी लोक वयता पळय तांकां स्कुटरीन वयताना बायकार हो त्रास जाता कित्याक तो धुंवर पळय ऑलमोस्ट मातसो दाखयता पळय धुंवर रस्त्यार पावला तेन्ना ताका लागून लोकांक खरोच त्रास जावच्या पेक्षा आनी थंयसर घुसपडोन फाल्यां हेका वाऱ्यार आनी येवंक आहा जप करून कोणाक दिसूंक ना समज एक्सिडेंट बी जालो जाल्यार मागीर हेका जबाबदार कोण तेन्ना तेज्या पयलीं हेजेर हो JCB बी हाडून कितें तुमी तो एक मला फायर ब्रिगेडीक बी हाडून पालयान आनी एका कोनशाक दवरा. कालच्यान मरे हांगा उजो पेटला पयलीं पेटला ते पणजी रोडाचेर ते वटेन पेटला आनी अशें मागीर यार्डान पावला. हांगा बिजनेसकार आसा ते व्यापारी सगळ्या लोकांक त्रास खूब जाता दोळ्यान वचूंक जायना गाडयेन एकामेकाक लागता मागीर कितें कांयच दिसना इतलें काळोख जालें की गाडी चलपाक जायना ते वटेन येवपाक जाता. पण आतां पळय दीस टायम जालो 12:30 आनीक कमी जावना खूब सगळें आख्खें पेटलेलें आसा ते बेगीनचे बेगीन कारवाय करपाक जाय लोकांक त्रास खूब जाता. हो आता काल सांजचो पेटला. काल सांजचो दनपारां दिसता 2:30 ते वटेन पेटला. कित्याक पेटला सरकार सरली पळय तेणी लीप केला दिसता ते उजो घातले तेंच्यांनी ते वटेन अशें वटेन फावता. आता हो हांगा यार्डान पेटला पळय प्रॉब्लेम लोकांक मरे आता यार्डान सोडणो बी आसतात नाल्लाचे बी पडले आसता ताका पेटला आनी मागीर उजो सगळो पालोवपाक कोणूच ना. हांगासर हो जो ढीग पडिल्लो आसा यार्डाचो जो कचरो आहा तेजो हांगा ढीग पडिल्लो आसा हो क्लियर जायना. ते कितें जाता यार्डाचे हाडटात मरे ते वटेन फाटल्यान उडयतात मागीर ते भरून केन्ना व्हरतात लास्टाक चोर करून. आतां ते आसा पळय ताका पेटला ताका लागून यार्डान त्रास जाता खूब. आता कितके म्हयने जाला केन्नाचो ढीग हो आहा क्लियर जायना कितें. हय जावकूच ना मरे आतां म्हाका जावचेच ना बेगीनी अशें उरतलें बेगीन बेगीन ते फायरान येवन ताका मातसो पळोवपाक जाय. फायर डिपार्टमेंट येयल्ले येवन गेला ते वटेन रावला तो पणजी रोडाक भितून येवंक ना. थंय रावल्यात. हय गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर. परतून घेवया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. शेनवारा सुके हवामान आनी नितळ मळब तिगून उरतले. सकाळी आनी राती थंडसाण जाणवतली. तापमानात व्हड बदल जावचो ना. हवामान विभागान अदमास उक्तायला. राज्यांत सुके हवामान आनी खर उष्ण तापमान जाणवतले. भलायकेची खासा जतनाय घेवची IMD सल्लो दिला. सांजेच्या वेळार थंडसाण पातळटली. कांय सुवातींनी थंड वारे घोळटले. तापमानात व्हड बदल जावचो ना. शेनवारचे तापमान 34 ते 21 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतले. नुस्तेमाऱ्यांक खासा शिटकावणी दिवंक ना.
सुके हवामान, उष्ण तापमान, नितळ मळब, सांजे थंडसाण, घोळटले थंड वारें, तापमानात व्हड बदल ना. शेनवारचे तापमान 34 ते 21 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमाऱ्यांक ना खासा शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबुक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगसचो.